लोड शेडिंगची समस्या ना. लोड शेडिंग नाशिल्ले गोय हे एकमेव राज्य आसा. गोंयांत सगळ्या परस सवाय वीज दितात अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. वीज पुरवणेंत सुदारणा घडोवन हाडपाक पोरणे ट्रान्सफॉर्मर आनी वीज कंडक्टर बदलतले अशें दिवचलचे घेतिल्ले आढावे बसकेंत तांणी समस्या जाणून घेतल्या उपरांत सांगलें. दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांच्या हजेरेंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी शेनवारा दिवचल आनी मय वाठारांतली वीज खात्या कडेन संबंदीत प्रश्न आयकून घेतले. ह्या वेळार वीज खात्याचे मुखेली इंजिनियर आनी हेर अधिकारी तशेंच दिवचलचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. वाडटे पर्यटन उद्देग, वेपार आनी लोकवस्तीक लागून कोयराची समस्या वाडत आसा. कोयराची समस्या बेगूनच सुटावी जातली. 2027 मेरेन गोंय कोयर मुक्त करपाचे दिकेन सरकार काम करता अशें कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. हे दृश्टीन नियोजन चालू आसा. आपलो कार्यकाळ सोंपचे आदीं गोंयांक कोयर मुक्त करतलो अशी गवाय बाबूश मोन्सेरातान दिली. पंचायतींनी तांचे कडेन येवपी ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करून दिवपाची सुचोवणी तांणी केली. वेगळो करून नाशिल्लो कोयर प्रक्रिया केंद्रांत घेवचे नात अशेंय तांचें म्हणणें. सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचो प्रकार पुराय जाल्या उपरांत ही समस्या सुटावी जातली अशेंय बाबूशान सांगलें. भाजपा युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय सचिव ताजिंदर पाल सिंह बग्गा हांकां शुक्रारा दिल्ली पुलिसांनी अटक केले. गोंय भाजपा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजे पक्ष कार्यालया मुखार केजरीवालाच्या पुतळ्याक उजो लावन तो लासून निशेध केलो. अरविंद केजरीवालाचो पुतळो लासतना कार्यकर्त्यांनी आप सरकारा आड घोशणा दिल्यो. पेटोवन घालपी उलोवप केल्ल्यान तशेंच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां धमकी दिल्ल्यान पुलिसांनी तांकां अटक केलो. ते खातीर भाजपा आनी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते रस्त्यार आयले. वर्साक 3 फुकट सिलिंडर दिवपी येवजण्यो मसुदो तयार करपाचें काम सुरू आसा. ही येवजण जून सावन सुरू जातली. पयल्या टप्प्यान दरिद्र रेशा सकयल्या कुटुंबाक लाव मेळटलो. उपरांत वर्साक 5 लाखां मेरेन येणावळ आशिल्ल्या कुटुंबाक येणावळीचो लाव मेळटलो. ग्रामीण उदरगत यंत्रणेचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी ही म्हायती दिली. गोंयांत 37,000 BPL कुटुंबां आसा. पयल्या टप्प्यांत BPL कुटुंबाक येवजणेचो लाव मेळटलो. उपरांत हे येवजणेचो विस्तार जातलो. जांची वर्सुकी येणावळ 5 लाखां मेरेन आसा तांकां येवजणेचो लाव दिवपाचे यत्न आसात. येवजणेचे निश्कश तशेंच हेर अटी तयार करपाचें काम सुरू आसा. येवजण आजून निश्चित जावंक ना. मसुदो तयार जाल्या उपरांत जून सावन येवजणेची अंमलबजावणी सुरू जातली. गरीब तशेंच गरजेवंत लोकांक फुकट सिलिंडर येवजणेचो लाव मेळचो असो सरकाराचो हेत आसा अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. शुक्रारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. तातूंत गोंयांत प्रायव्हेट पब्लीक पार्टनरशीप PPP तत्वाचेर खाजगी वैजकी महाविद्यालय बांदपाचो विचार केला. ह्या बद्दल दिल्ली वचून चर्चा करची पडटली अशेंय ताणें सांगलें. गोंयांत शिक्षण घेवप भुरगीं चड आनी वैजकी महाविद्यालयांत वैजकी शिक्षण घेवपाक सिटां कमी आशिल्ल्यान भुरगीं भायल्या देशांनी वतात. ताका गोंयांत रावन शिकपाक मेळचें ह्या हेतान हें वैजकी महाविद्यालय उबारपाचो प्रस्ताव भोव गरजेचो थारतलो.
पाटो पणजी हांगच्या केंद्रीय आयकर भवन कार्यालयान एक कनिश्ठ बायल कर्मचारी लिंगीक छळ करपाच्या प्रकारा खातीर आयकर निरीक्षक मनिंदर सिंग अट्टारी, आदित्य वर्मा आणि दीपक कुमार हांचे आड पणजी पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला। लिंगीक अत्याचाराचो हो प्रकार फाटल्या 22 फेब्रुवारी ते एप्रिल मजगती घडिल्लो। फोन करून तशेंच व्हॉट्सॲप संदेश धाडून पोजडे साळे करप, आडावप, हात धरपाचो यत्न करप अशे तरेन ह्या निरीक्षकांनी पिडेस्त बायल कर्मचाऱ्याचो छळ चलयल्लो। ताका बेजारून तिणें निमणे ते बायलेन तांच्या आड पुलिशेन कागाळ नोंद केली। आमकां सोमारा मेरेन सेवन घेतले ना जाल्यार पणजेच्या आझाद मैदानाचेर येवन धरणे आंदोलन करतली, आंगणवाडी सेविकांनी शिटकावणी दिल्या। गरज पडल्यार मरासर उपोशण करपाची आमची तयारी आशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां। पगार वाडोवपा बराबरूच मरण आयिल्ल्या आंगणवाडी सेविकांच्या जाग्यार तांकां घरांतल्यान काम दिवपाची मागणी ह्या वेळार हृदयनाथ शिरोडकारान केली। गोय युनियन ऑफ आंगणवाडी वर्कर्स आणि संघटनेची अध्यक्ष देवयानी तामसे तशेंच 7 कर्मचाऱ्यांनी कामावयल्यान काडून उडयल्या। डिझेल सोंपिल्ल्यान बस बंद पडपाची घडणूक ताजी आसतनाच म्हापशा कदंबाचे बशीक अजापीत करपी अपघात जालो। बदामी कर्नाटकच्यान आयिल्ले कदंबाचे बशीक म्हापशा भिरांकूळ अपघात जालो। बशीचे फाटले दोनूय टायर अचकीत भायर आयले आनी बस जाग्यारच थांबली। बशीचे वेग कमी आशिल्ल्यान सुदैवान मोठो अपघात टाळ्ळो। फाटले कांय दीस जावपी ह्या घडणुकांक लागून कदंबाचो प्रवास कितलो सुरक्षीत आसा ह्या विशीं लोक दुबाव उक्तावपाक लागल्या। चलते गाडयेन टायर भायर आयिल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायले। हे घडणुकेक लागून येरादारी कांय वेळ अडकून पडिल्ली। सडये शिवोलच्या कोमनीदादाची नवी समिती जाहीर जाल्या। कोमनीदाद अध्यक्षपदार आदलो सरपंच फ्रांसिस डिसोसाची निवड जाल्या। लाल बहादूर गोलतेकाराची एटॉर्नी म्हूण निवड जाल्या। शुभदा गोलतेकाराची खजिनदार म्हूण दत्तगुरू गोलतेकाराची राखीव अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्या। फुडल्या 4 वर्सां खातीर हे समितीची नेमणूक केल्या। घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर 50 रुपयांनी वाडयिल्ल्यान गोंयान आतां सिलिंडरा खातीर 1013.50 रुपया फारीक करचे पडटले। दूद दरान वाड जाल्या उपरांत 14.2 किल घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर वाडयिल्ल्यान म्हारगाय तेंगशीर पावल्या। हो दर गळून विक्रेते डिलिव्हरीचे चार्जीस वेगळे घेतल्यात। हाका लागून सिलिंडरा खातीर 1020 रुपया फारीक करचे पडटले। जानेवारीन घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर 913.50 रुपया आशिल्लो। 22 मार्चाक दर 50 रुपयांनी वाडलो। हाका लागून गोंयान सिलिंडराचो दर 963.50 रुपया जाल्लो। 1.5 म्हयन्या उपरांत घरगुती गॅसाच्या दरांत परतून 50 रुपयांनी वाड जाल्या।
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हल्ले जावप ही धोक्याची शिटकावणी आसा। हल्ले जावच्या पयलीं कांय लेखक, साहित्यीक आनी विचारवंत सादूरतायेन प्रतिकार करतात। ते खातीर स्थिती हाता भायर वचूंक ना। पत्रकारांचेर हल्ले जावन संवसारभरांत जायत्या पत्रकारांनी जीव वगडायल्या, तरी लेगीत गुन्यांवकारांक ख्यास्त जायना। ही दूखदिणी गजाल अशें ज्येश्ठ पत्रकार द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुपचे संचालक एन राम हांणी सांगलें। मडगांवां रवींद्र भवनांत ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत ज्येश्ठ साहित्यीक दामोदर उर्फ भाई मावजो हांच्या नागरी भोवमान सुवाळ्या निमतान आयोजीत कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। ह्या वेळार माचेर ज्येश्ठ विचारवंत ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, लेखक आनी अनुवादक जुझे लॉरेन्स, भाई मावजो, तांची घरकान्न शैला मावजो, उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगवाळ हाजीर आशिल्ली। भारताचो धांवपटू अविनाश साबळे 27 पिरायेचो बीड महाराष्ट्र वाठारांतलो ताणें 30 वर्सां आदले दादल्याचो 5000 मीटर धांवपाचो विक्रम मोडलो। ही सावंड रनिंग ट्रॅक सर्त कॅलिफोर्नियाच्या अमेरिका हांगा चालू आसा। आदलो विक्रम बहादूर प्रसाद हाणें बर्मिंगहॅमांत 1992 केल्लो। ताणें 13 मिनीट 29 सेकंदांत शर्तय पुराय केल्ली, तर अविनाशाक 13 मिनीट 25 सेकंद लागले। अंमलबजावणी संचालनालयान शुक्रारा झारखंडची खंड सचिव पूजा सिंघल हाचे कडेन संबंदीत 18 जाग्यांचेर छापो घालून 25 कोटी रुपया वयर मालमत्ता जप्त केल्या। ईडीच्या म्हणण्याऱ्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण हे मालमत्तेच्या रांचीचे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा। रांचीच्या एका सीए कडेन 18 कोटी मेळ्ळे, तो सिंघल हाचे कडेन संबंदीत आसा अशें सुत्रांचें म्हणणें। मनरेगाचे पयशे भलतेच कडेन वळयला, ह्या दुबावा वयल्यान ईडीन हो छापो घातलो। चोडण रायबंदर उदका मार्गावेली 5वी फेरीबोट कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून काल आनी आयज दनपारा मेरेन बंद दवरली। फेरीबोट बंद दवरिल्ल्यान प्रवाशांचे बरेच हाल जाले। 5 मे मेरेन 5 फेरीबोट आशिल्ल्यो, पूण दुसऱ्या दिसा 6 आनी 7 तारखेर कर्मचारी नाशिल्ल्यान 5वी फेरीबोट बंद दवरली। देखून शिरगांवचे जात्रेक आशिल्ल्या भाविकांक आनी धोणांक घरा वतना बरोच त्रास जालो। फाटल्या सप्तकाक असोच प्रकार घडिल्लो। महाराष्ट्रा सयत उत्तर भारतांत सध्या गरमेचो हुलोप जाणवता। सगळ्या जिल्ह्यांनी तापमानाचो पारो 40°C मुखार पावला। देशान एके वटेन गरमेची ल्हार सुरू आसतना आग्नेय बंगालच्या उपसागरांत हवेच्या उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला। हवेच्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याचो चक्रीवादळांत रुपांतर जावपाची शक्यताय आसा, अशी भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दर्यादेग वाठारांतल्या नागरिकांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या।
वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सरकारान मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती हातान घेतिल्ली. सरकारान 10,000 नोकऱ्यो दिवपाचे उद्दिष्ट दवरिल्ले. तातूंतले 2,005 पदां पुलीस खात्यांतली आसात. मजगतीं गोंय कर्मचारी भरती आयोगान कायद्यान दुरुस्ती करून क श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती खात्या वरवीं करपाक दिल्ली मुजत सोंपिल्ल्यान पुलीस खात्यांतली नोकर भरती अडकून उरल्या. ह्या खातीर पुलीस खात्यान सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागला, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. पुलीस खात्यांत मंजूर जाल्ल्या पदांतल्या 70% कर्मचारी कार्यरत आशिल्ल्यान वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती हातान घेतिल्ली. पुलीस खात्यान 1,232 जाल्यार 773 भारतीय राखीव दळांतले IRB मेळून 2,005 पदां नोकरी भरती प्रक्रिया सुरू केल्ली. हातूंतले 145 पुलीस उपनिरीक्षक पदांची आनी 913 पुलीस कॉन्स्टेबल मेळून 1,058 पदां खातीर लेखी परीक्षा घेवन निकाल जाहीर करून भरती निमण्या पावड्यार आसा. खोट्या नोटींच्या प्रकरणात चारूय दुबवंतांक 14 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कारवार पुलिसांनी कडल्यान मुख्य दुबावीत मुश्ताक बेग हाचे सोद अजून सुरूच आसा. कारवार पुलिशेन बिरेस्तारा राती कडेन कारवाय करून खोट्या नोटींच्या प्रकरणेत 4 जाणांक ताब्यात घेतिल्ल्या. तशेंच 13,000 रुपयांच्यो खोट्यो नोटी जप्त केल्यो. अजापाची गजाल म्हळ्यार अटक केल्ल्या 4 दुबावितां मदले 3 जाण मडगांवचे. ह्या प्रकरणात कोडीबाग कारवार वाठारांतलो प्रवीण नायर, फातोड्ड्या मडगांवचो लार्सन सिल्वा, प्रोनॉय फर्नांडीस, लॉयड्स लॉरेन्स स्टेव्हिन्स हाका पुलिसांनी अटक केला. ताचे कडल्यान 500 रुपयांच्यो 26 खोट्यो नोटी तशेंच 40 चलनी नोटी ताब्यात घेतल्यो. हडफड्या नागवा एका स्क्रॅप यार्डाक शेनवारा राती कडेन अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यान स्क्रॅप यार्ड आनी एका टाटा गाडयेचो लासून गोबर जालो. ह्या उज्यांत लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो पालयलो. उजो लागपाचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. गोंयाक देशांतले सगळ्यांत व्हड शेतमाल निर्गत केंद्र करपाच्या हेतान सरकारान शेतमाल निर्गत धोरण तयार केला. ह्या धोरणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. काजू मानकुराद आंबे, मंडोळी केळी, हळसांदे, कोरगूड तांदळाचे निर्गत खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण करप तशेंच रोजगाराचेर धोरणांत भर घातला. केंद्र सरकारान 2018 वर्सा शेतमाल निर्गत धोरण तयार करपाचो गोंयान आदेश दिल्लो. ते प्रमाण गोंयच्या शेतमाल निर्गत धोरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या. केळी, आंबे, काजू, फणस हांचे गोंयान मोठ्या प्रमाणात उत्पादन जाता. सोरो, गोड, फुलां, कांदे हांची गोंयच्यान निर्गत जाता. 2016 ते 17 वर्सा मजगती 17,740.22 मेट्रीक टन मालाची निर्गत जाल्या. ही निर्गत 9,881.14 लाखांची आसा. 2017 ते 18 वर्सा गोंयांतल्यान 13,585.93 मेट्रीक टन शेतमालाची निर्गती जाल्या. वादळ आयले जाल्यार दर्यावेळा वयल्या नुस्तेकारांनी आपली सुरक्षा कशी करप ह्या संदर्भात प्रशिक्षण दिवपा खातीर खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. वादळाक कशें तोंड दिवप हे खातीर बाणावलेच्या नुस्तेकारां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. आपत्कालीन मित्रांची नांव नोंदणी सुरू केल्या. रोखडेच तांकां प्रशिक्षण दितले अशें थळावे आमदार वेंझी वेगसान सांगले. ह्या वेळार उपजिल्लो अधिकारी ज्योती कुमारी, थळावे नुस्तेकार, दृष्टीचे जीवरक्षक, पंचवांगडी आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले.
सागरमाला प्रकल्पाखाला देशभरात दर्यादेग वाठारांनी वट्ट सपोच 5 लाख कोटींचे 1537 प्रकल्प उबारताले। हातून गोंयांत जावपी प्रकल्पाचो आस्पाव आसा। सागरमाला प्रकल्पाक लागून देशाचे निर्गतींतले गोंयचो वांटो वाडटलो। सागरमाला प्रकल्प राज्याच्या पर्यटना खातीर लावकारी थारतलो। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समुद्र संशोधन संस्था तशेंच वैज्ञानिक आनी उद्रीक संशोधन मंडळ या संशोधन संस्थांचो आस्पाव प्रकल्पांत करचो अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक केल्या। गोंयांत सयत 200 थळांचेर फ्लोटिंग जेटी बांदतले। 33 नुस्तेमारी बंदरां उबारपाचोय प्रस्ताव आसा। 2400 कोटींच्या 22 नुस्तेमारी बंदरांक मान्यताय दिल्या। नुस्तेमारी बंदरां तशेंच फ्लोटिंग जेटीचो लाव गोंयांकूय जातलो। त्याच प्रमाण बंदराचे संवसारीक पावड्यार वयल्यो पर्यटन सुविधा उपलब्ध जातल्यो। बायलां गुरवार आसतना खुबशे त्रास सोंसचे पडटा। ते खातीर ह्या काळांत तांचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा। गुरवार बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सरकारान तयार केल्यात। गुरवार बायलांक समुपदेशन करपा खातीर भलायकी खात्यान खासा कॉल सेंटर सुरू करपाचो निर्णय घेतला अशें मंत्री विश्वजीत राणे सांगले। सावयवेरेच्या मदनंत क्रिकेट क्लबान गोंय टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन आणि गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या पालवान टेनिस बॉल प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोपाचे कार्यावळीत आयोजित केल्ले। ह्या कार्यावळीत खेळा मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या प्रतिभा आशिल्ल्या क्रिकेट खेळपी भुरग्यांक वेंचून काडून तांकां नामनेच्या क्रिकेट कोचा कडल्यान प्रशिक्षण दिवपा खातीर खेळा अकादमी स्थापन करपाचो आपलो यत्न आसा अशें राज्याचे खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी जाहीर केलां। गोंयच्या खेळा मळाक वेगळें स्वरूप दिवपा खातीर खेळा मंत्री ह्या नात्यान आपूण यत्न करतलो। खंयच्याय खेळांत शिस्त, संयम, परिश्रम आनी सराव करप सामकें गरजेचें आसता। खेळगड्यांनी आपले ध्येय साकार दवरून ते खातीर यत्न केल्यार यश मेळपाक शकता। पालकांनी आपल्या भुरग्यां मदीं आशिल्ल्या खेळा गुणांक वाव दिवन तांकां उर्बा दिवपाक जाय अशें गोविंद गावडेन सांगलें। मोपाल लिंक रोड बांदकाम आड 14 जूनाक याचिकेची सुनावणी जातली। लिंक रोड करपी अशोका बिल्डकॉन ह्या कंपनीन पर्यावरण परवानो घेयनासतना व्हडा प्रमाणात झाडां मारून ती जमनीन पुरयली। पर्यावरणाचे लुकसाण करून सैमीक स्त्रोत पुरोवन हे काम झुजा पावड्यार सुरू आसा। ह्या कामाक पर्यावरण परवानो घेतिल्लो ना असो दावो पीडित शेतकारांनी हरित लवादा कडेन याचिका दाखल केली। हे याचिकेचेर 4 मे दिसा सुनावणी जाली। संबंधीत खात्यान हरित लवादा कडेन नोटीसी धाडल्यात। शेनवारा एकाय दुयेंतीक मरण घेवंक ना। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडपाक लागला। शेनवारा 12 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली। शेनवारा 659 चाचण्या उपरांत 12 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 6 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा। आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,488 दुयेंती मेळ्ळ्यात। हातूंतले 2,41,600 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 56 सक्रिय दुयेंती आसात। आतां मेरेन 1,90,388 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,420 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले।